अध्यक्ष कमळाचे चिन्ह दाबून भरघोस मताने आमचो उमेदवार निवडून हाडटले हेजेमध्ये काय नाही ना विरोधकाचे उलयन जाल्यार अजून विरोधकांना खबरच ना की ताचो कॅन्डिडेट कोण आसतलो आता आमी सगळ्यांनी एकूच हे करपाचें सावता आनी तशेंच काणकोणा जे आमकां लोकसभेचो कॅन्डिडेट आमच्या माननीय नरेंद्र मोदी दिलो आसा तो आमी निवडून दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी हो निवडून येतलो 100%. पूण नरेंद्र मोदीचे जर हात बळकट करपाचे जर आसा तर हो कॅन्डिडेट आमी सावताची आनी दोडाच्या दोनूय सिटां वयर सेंटराक पावपाक जाय आनी आमच्या नरेंद्र मोदीचे हात बळकट करपाक जाय. काणकोण म्हळ्यार एक बीजेपीचे सामके जसो माहोल जाता तसो काणकोणाक बीजेपीचो कॅन्डिडेट खंयचो उरलो की माहोल जाता आनी तशेंच काणकोण नगरपालिकेक आज पसून दिसता म्हाका केन्नाच बीजेपी लीड ना अशें ना प्रत्येक पडे 100% लीड येताच. आज आम्ही पळयलां माननीय मोदीजी खूब परिश्रम करून तांणी तन मन धन घालून तांणी गरीब लोकांक इतले पावला तो इतली तांणी मदत केल्या. सगळ्यो तांच्यो योजना सगळ्यो तांच्यो प्रभावी रितीन तांणी सुरू केल्या आनी आमी तेंय पळयलां की सगळ्यो तांच्यो योजना म्हण ह्याच्यो ऑल दीज योजनाज रायट फ्रॉम तांचे गरीब कल्याण योजना टू तांचे आयुष्यमान भारत योजना सगळ्यो तांणी योजना बरे तरेन तांणी तुमकां सगळ्यांक मदत करपा खातीर तांणी सुरू केल्या ह्यो. हाजे बायलांचे सशक्तीकरण ताजेरय तांणी खूब भार घेतला आनी तुमी पळयलां आसलें विधानसभेन लोकसभेन तांणी 33% तांणी आरक्षण तांणी जाहीर केल्लें आसा. ती खरीच बरी गजाल. बायलां भितर सदांच तांक आसता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ती खंयचीं कामां सगळीं सांबाळटात आनी खंयचे पळय क्षेत्रांत ती काम करपाक सोदतात तीय ती बरे तरेन सांबाळटात आनी वेवस्थीत बरे तरेन आनी पूर्ण तरेन आनी जबाबदारीन ती सांबाळटात. हें खरेंच बरी गजाल. आनी आमी तेंय पळयलां की बायलां एक बरोबर सगळे बरोबर काम करपाक शकतात. आमी हांव सदांच म्हणटात बायलां मल्टीटास्कर्स म्हणून सगळीं एक बरोबर बरे भशेन आमी कामां सांबाळपाक शकतात. 7 मे मतदान दीस म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमी सगळीं आमकां मतदान दितली म्हणून आनी खूब संख्येन आमकां मतदान दितली म्हणून ती म्हाका पूर्ण खात्री आसा आनी ही म्हजी तुमकां मागणी सगळ्यांक तुमकां मागणी. सगळ्यांचे देव बरें करूं. जय गोंय जय भारत. म्हणजे लागले आज आम्ही पूर्ण दिसभर म्हणजे 900 ते 1000 कार्यकर्त्यांशी आम्ही संपर्क करतो. म्हणजे आमचो या मतदारसंघाची जी कार्यकर्त्यांची जी आशिल्ली पकड जी आसा आणि त्या आधाराचेर आम्ही जे इलेक्शन घडोवपाक सोदता हे एक स्पष्ट म्हणजे मेसेज आमच्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक गेले आसा. म्हणजे आमचे नगराध्यक्ष पासून ताचे संबंध टीम सगळ्या पंचायतीचे पंच आणि सरपंच आसात आणि आपल्या आपल्या भागांकडे पूर्णपणे की भारतीय जनता पक्षाक लीड दिवपाचो करपाचें एक मेसेज आमच्या सगळ्यांनी फॉलो दिल्लो आसा. आणि त्या निमित्तान जे 2014 ते आज 2023 पर्यंत निर्णय घेतले जावं तो 370 कलमाचो विशय जावं तो 3 तलाकाचो आसूं दे जावं तो राम मंदिर अशे कितलेशेच जे निर्णय घेतले आणि जे निर्णय अनेक भले भले विमान झुंजले जे विषय शक्यच ना. जी गजाल अशक्य आसा ती शक्य करून दाखोवपाची धमक आशिल्ली कापासाद आशिल्ले आमचे नेतृत्व आमकां करता आसा. आज आमकां काणकोण मतदारसंघ पळयत जाय आमचो काँग्रेसचो आमकां त्रास ना आसा. कोणाच्या तरी कशे जे काय थोडेशे लोक जे आसा शर्मा सांगलेलो आसा तांचे जर पण आमकां ते लोक
लोकांची मती भ्रश्ट करपाचो प्रयत्न करतात आमकां आयोजितो जाता आमकां केन्ना केन्ना जो त्रास आसता न्ही ताचे कडेन म्हणजे पयर आमी जो विशय हांवें थोडोसो उगड केलो म्हणजे काय आमचेच लोक जे आसता न्ही घरबी जे आसता न्ही ताचो त्रास आसता म्हणजे आमचें मिशन फुडें व्हरपाक जाय न्ही आमकां थोडे डिस्टर्ब आमचेच करता त्यामुळे मान्य आमच्या अपेक्षा सांगता हाजेर एक थोडीशी चाबी तुवें करपाची आवश्यकता आसा करूं जाय आनी ती जर केली जायत न्ही हांव निश्चितपणे सांगता ह्या मतदारसंघात आमकां भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक खंयच्याच पक्षाक आमकां डिस्टर्ब करपाची हिंमत ना आमी करून दाखोवपाची म्हणजे जर आमी फुडलें स्वप्न आमी पळयतात फुडल्या 10 वर्सांत जर काणकोणचो एकही मनीस जर भुको आसतना असमर्थ आसतना जर ही तयारी आमी उरली आसत जाय तें रेमुठें जर काम करपाचें आसत जाय जाल्यार कित्याक लोक आमचे फुडें येवचे ना कित्याक लोक आमकां मत मारचे ना कित्याक कार्यकर्तो भक्कम जावचे ना कृपया करून आमच्या कार्यकर्त्यांक निराश जावपाक तुमी दिनाकात आनी जर आमच्या कार्यकर्त्याच्या फाटल्यान जर आमच्या पार्टी आनी आमच्या सरकाराचेर खंबीरपणान धांवून दिलो जाय जाल्यार आमी केवळ सरकाराच्या भरोशाचेर न्ही आमी आमच्या लोकसहभागाच्या भरोशाचेर जे आसा न्ही हो पूर्ण मतदारसंघाची जनता पूर्ण मनान काबीज करपाची ताकद जी आसा ती आमच्या कार्यकर्त्यांक आसा एक पक्षाक आमी संदेश दिवंक शकता की समजा आज आमी म्हणलें आमी 10,000 दिता समजा 12,000 जर न्ही धर्मभावान सांगता म्हणजे नजर लागली जाल्यार आमच्या शब्दाक आमी करता त्या कृतीक जे आसा न्ही बदल आसता म्हणजे ताचें केवळ लोकांक क्रेडीट मेळटलें अशें ना कोणाक क्रेडीट मेळटलें की असंख्य जे आमचे कार्यकर्ते आसा ज्या कार्यकर्त्याच्या भरोशाचेर जें काम चल्लें आसा ताचो विश्वास आज निमित जी आसा न्ही आमचे उमेदवार जे पदवी घेतली आसा एक सुशिक्षीत महिला आसा आनी एक ह्या फावट पयल्याच फावट एका महिलेक प्रतिनिधी दिवन जे आसा न्ही म्हाका संबंद आमचे नारी शक्तीचो एक सन्मान आनी एक मेसेज जो आसा केवळ गोंयांत न्ही सबंद देशभर आमकां धाडपाक आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमी सगळ्यांनी अशे संकल्प करुया की सावथ गोंयची कॅन्डिडेट निवडून हाडपाक खातीर की हांगा सगळ्यांत मोठी भागीदारी कोणाची आसतली जाल्यार काणकोणच्या कार्यक्रमी आसतली हो मेसेज जो आसा न्ही आमी दिवपाक पण प्रत्यक्षात त्या दृष्टीन ज्याने जर एखाद्या लिडरशिपीन जर कोणे काम केलें आसत जाल्यार ते नरेंद्र मोदीजी ज्यांनी पळयलें की ह्या देशा भितरलो शेवटचो मनीस जाका आमी अंत्योदय म्हणटात ह्या समाजातलो शेवटचो व्यक्ती त्या व्यक्तीक वयर काडपाचें काम जर कोणे केलें आसत जाल्यार ते नरेंद्र मोदीजी आनी हे केवळ कृतीन करून दाखयल्लें आसा म्हणजे 2014 ते 2024 ह्या 10 वर्साच्या कालावधी भितर ह्या देशातलो शेवटचो व्यक्ती जो आसा गरीब मनीस जो आसा हे 25 कोटी गरीब मनशांक वयर काडपाचें काम जर कोणे केलें आसत जाल्यार ते नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा आनी म्हणून आमी पळयतात की एखादें विकसीत काम करता आसतना बऱ्याचदा आमी पळयतात की सरकार चल्लें आनी तें जर काम करना आसत जाल्यार कोण आरोप करना पण एखाद्यान बरें जर काम केलें आसत आनी तेचेर आरोप करप हें कमी आसता हें केन्ना जावपाक शकता एखादो मनीस ज्या वेळाचेर निस्वार्थी भावनेन ह्या देशाची सेवा करता ज्याच्या तकलेन सदुरीत आसता की हो देश व्हड जावचो ह्या देशातले मनीस व्हडले जावचे ह्या देशा भितरली महिला ही सशक्त जावची ह्या देशातलो किसान हो सशक्त जावचो ह्या देशातलो युवा हो सशक्त जावचो आणि ह्या देशातलो गरीब मनीस तोय सुद्धा एक आरामान आणि बऱ्या तरेन जगचो ही संभावना ज्या मनशाच्या तकलेन आसा ते नरेंद्र मोदीजी आणि म्हणून नरेंद्र मोदींनी सांगितले आसा बाय 2024 नंतर ही निवडणूक जाल्यानंतर या देशाची इकॉनॉमी ही 3ऱ्या नंबरची इकॉनॉमी जातली 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आणि बाय 2047 तो देश जगातली नंबर 1 ताकद जावपाचो आसा हो देश ज्या तरेन आज आमी अमेरिका पळयतात अशा पद्धतीचे नेतृत्व भारत देश हो बाय 2047 आमी आसतले काय नसतले खबर ना पण जे युथ आसतले तांकां हे पळोवपाक मेळटले आमी ज्या वेळार शिकताले त्या वेळार आमी पळयताले आमी शिकताले की आमचो देश हो विकसित म्हणून न्ही अनडेव्हलप्ड कंट्रीसान आमी येताले आज आमकां स्वाभिमान आसा भारत देश हो विकसित राष्ट्र जावपाच्या मार्गार गेलो आसा आणि त्यामुळे एकंदर हे चित्र जर पळयलें आसत ह्या देशातली महिला ही महिला स्वतंत्र भारतीय जनता पार्टीचे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरता आणि ताचेर एक कृतीन दाखयल्लें आसा आणि त्यामुळे ज्या वेळाचेर खऱ्या अर्थान आमची दक्षिण गोंयची उमेदवार ही महिला आसा हांव सगळ्या म्हज्या महिला भगिनींक विनंती करता तर तुम्ही जर सगळ्यांनी ठरयलें आमच्या आमदारान व्यक्त केलें की 10,000 लीड आमी म्हणटात की हे सगळे तांच्यांनी सांगिल्लें आसा एखाद्या मतदारसंघात लीड मेळ्ळें म्हणून आमदाराक आपूण क्रेडीट घेता अशें न्हय
ते क्रेडिट जे आसा ते ह्या मतदारसंघातल्या सगळ्याक जनतेक क्रेडिट वयतले आणि त्यामुळे सुरुवाती पासून म्हाका याद जाता 2004 पासून भारतीय जनता पार्टीचेर या मतदारसंघातल्या लोकांनी विश्वास दवरिल्लो आसा या मतदारसंघा भितर एक वेगळे नेतृत्व वेगळे कार्यकर्ते जोमान कार्यकर्ते निस्वार्थी भावनेन काम करपी तुम्ही सगळे कार्यकर्ते आसात आणि त्यामुळे सगळ्यांक हांव विनंती करता की तुम्ही अजून पर्यंत जितले लीड आमकां ह्या मतदारसंघात मेळुना त्याच्यापेक्षा जास्त लीड तुम्ही सगळे मिळवून दियात आणि ते जर तुम्ही दिले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी सदोदीत तुमची कोणी उरतली. सर काणकोणात तुमचे पयले आनी 2 उमेदवार आशिल्ले ते सगळे एक प्लॅटफॉर्माचेर येतले काय हाडपाक प्रयत्न करतले तुमी? ते कशें आसा की आमी सगळ्यांक कारण निवडणूक असल्या कारणान ही निवडणूक लोकसभेची आसा प्रत्येकाक आमी अपील करतले की सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान उबे रावचे मतदारांनी भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान रावचे आणि त्यामुळे अपील करप हें आसा आनी कारण आमी एखाद्यान सांगलें की आमचो सपोर्ट तुमकां आसा प्रत्येकाचो सपोर्ट आमकां वेलकम करता पण फायनली लीड जें आसा हें घेवपाचें जशें आमच्या सभापतीन सांगलें कारण आमचे सगळे हांगासले ऑर्गनायजेशन जें आसा ते सगळ्यांनी हांगा अप टू पदना प्रमुख पर्यंत तुमी आयकलां आसतलें की जे पेश प्रमुख जी आसा ही संकल्पना ह्या मतदारसंघा भितर सुद्दां तांच्यांनी पूर्ण करून भारतीय प्रदेश कार्यालयान दिल्ली आसा.